नमस्कार. पत्रादेवी पेडणे हांगा खूब दिसा म्हणजे खूब वर्सां पयलींच्यान पेंडिंग आशिल्ले जे प्रोटेक्शन वॉल आयज आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या हस्ते करपाक आयले, फावंडेशन स्टोन घालपाक आयले. ह्या वेळार पंच मेंबर, सरपंच आणि हेर लोकल जे आशिल्ले ते उपस्थित आशिल्ले आणि हेची जी कॉस्ट आसा अरावंड 10,50,000 अशें सांगपाक आयले आणि खूब वर्सां पयलीं खूब वर्सांच्यान हे डिमांड आशिल्ले आणि मागणी आशिल्ले ती खंय तरी आयज पुराय जाता आणि अशेंच पेडणे वाठारांत विकासाच्या कामा खातीर आपण फुडें रावतले आणि लोकांक घेवन विकास करतले अशें पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी ह्या वेळार उलोवप केल्लेले आसा. प्रोटेक्शन वॉल सुरवात करपाची आहा त्या आयज आमचे प्रवीण भाई हांगा येयल्ले आसा. तशेंच आमचे सगळे पंच मेंबर, माजी सरपंच, माजी जिल्हा पंचायत, तसेच पत्रकार भाई आणि सगळ्या भावांनो भयणींनो. तर आयज हे प्रोटेक्शन म्हणजे आमची बारीक बारीक कामां थोडी जाता आणि आमची फुडें आनीक कामां आमच्या सराच्या साह्याने आमी करतले. आणि म्हाका एक तेंचे कडेन मागणें आसा. आमची पूर्वपार एक देवाची म्हणून वाट आसा, त्या पोय वयले म्हणटा थंयचे ते रस्तो लागलेलो आसा, पण आमी ते कितके फाटी फायल फॉरवर्ड करता पण ते कामूच जायना. तेन्ना तुमी म्हणजे आयज 35 वर्सांनी तरंगाचे हे चालू केल्ले आसा आनी थंय ते देवस्थान त्याच रोडार रोड जाल्ले आसा, पण तांकां तोच रोड जाय देवाक. तेन्ना तुमी ते लक्ष घालून मातशें करपाचें. स्वागत करता. आयज आमचे पेडण्याचे आमदार श्री प्रवीण भाई आर्लेकर हांगा येयल्ले आसा आणि आयज आमी हे पत्रादेवी वार्ड नंबर 2 हेतून आमी आयज प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचे काम सराच्या हस्ते आज भूमिपूजन जाल्लें आसा आणि ते आयज बांदपाक स्टार्ट करतले. आणि आमच्या प्रत्येक वार्डान कामां चालू आसा. आतां ऑलरेडी धंगरवाड्यार सुद्दां काम जाल्लें आसा. ते आमी आतां थोड्या दिसांत डेट घेवन आमी तेचें इनॉग्रेशन करतले. तोरशा सुद्दां फुटपाथ जाल्ले आसा, तेचें इनॉग्रेशन करतले आतां थोड्या दिसांनी, म्हणजे सराचो टायम घेवन आमी. आणि अशीच आता ऑलरेडी आणखी भरपूर कामां आमची ऑलरेडी रिटेनिंग वॉल आणि अशीच कामां चालू आहा. सराक हांव रिक्वेस्ट करता अशेंच आमच्या सदां आमच्या पाठीशी रावन तुमी कामां करून आमच्या कडल्यान घेवपाची. आयज ही प्रोटेक्शन वॉल सरान केल्ली आसा, तिचें आयज उद्घाटन केलां. आयज आमी पेडणे मतदारसंघात म्हणटा की विकास खऱ्या अर्थान विकास चालू आसा आणि आमची कामांय चालू आसा आणि प्रवीण भाई सगळ्या पद्दतीन सगळ्या तरेचो विकासाक हातभार लायता. हस्तकला महामंडळाचे चेअरमन आसात ते लोकांचे जर आमी बघले जाल्यार लोक आठवड्याच्या आठवड्यात त्यांच्याकडे गर्दी करतात. जेन्ना गर्दी जाता तेन्ना समजपाचें की काहीतरी कामां जातात म्हणून लोक येतात म्हणून. अशा तरेन आज विकास चालू आसा. तरी सगळ्यांनी आमी प्रवीण भाई अशें सांगता आणि माझे 2 शब्द सोंपयता. भाव भयणांचे, आमचे पंचांचे, पत्रकारांचे, आमच्या सराचे सर आमचे सांगतकूच आमचे काम केले सरान आमच्या आणि अशेंच आमकां हातभार लायतले. फुडें काम बरें करतले. One Anthony's protection wall. And protection wall is cost around 10,50,000. आणि ही खऱ्यांनीच तांकां खूब तेंप जालो. म्हाजे कडेन डिमांड आहलो कितें ही प्रोटेक्शन वॉल जाय ते आयज तेंच्यांनी हांगासर आयज आमी फावंडेशन स्टोन आयज केल्लो आसा. आणि अशीच कामां तोरशान सगळे आमचे सरपंच तशे मेंबर्स खूब बरें काम करता आणि लोकांच्या दारार वचून खंयसर तांकां कितें जाय पळय ते तांकां जाणून ते म्हाजे कडेन येवन हांव तांकां सदांच तेंच्या फाटीबा आसता. कित्याक खंयसरूय कामां जातलीं जाल्यार एक्चुली तेंचो सपोर्ट जाय आणि तेंच्यांनी स्वता वचून तेंच्यांनी पळोवंक जाय ते काम ते करून घेतात. आणि अशेंच तेंच्यांनी काम करचें आणि म्हाजो तांकां सपोर्ट सदांच आसतलो. आणि तोरशान अशी खुबशीं कामां हांवें केल्लीं आसा आणि तेय बी आतां पेंडींग आहा. तेजी आमचे इनॉग्रेशन करपाचें ते आतां जाता तितले बेगीन आमी ते करून घेतले. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगिरी.